दाका मळ्यांत वावर करपी वावरड्यांची वपार आमी जायते फावटी आयकल्या आनी वाचला आसत. ती समजूंक जाय जाल्यार जेजूच्या काळार कसली चाल आसली. मानाय तिंट्यार उबे रावताले. जशे तुमी पणजे वेशात, फोंड्या वेशात, मडगांव, वास्को, दिवचल, सांकेली वेशात, थंय कामगार हातांत एक पोती घेवन हातांत दादले आनी अस्तुऱ्यो उबी आसतात. कित्याक मागीर कोणीय येवन तांकां कामाक आपोवन व्हरतात. जेजूच्या काळार असलीच चाल आसली. म्हण एकटो भाटकार वेता, सकाळीं फुडें वेता आनी थोड्या मानाय कडेन उलोवन तांकां म्हणटा, तुमकां हांव 1 दिनार दिता. 1 दिनार म्हणजे एका दिसाची मजुरी. आमी चिंतुया आतां हांगा दिसाची मजुरी गोंयांत कितली आसा? 600-700 रुपये तरी आसात. 700 रुपये म्हूण धरुया. ते कबलात करून ते गेले. मागीर हो भाटकार 9 वरांचेर वेता आनी ताका थोडे थंय तिंट्यार उबे रावल्ले मेळ्ळे. तांकांय तो आपल्या मळ्यान धाडटा. मागीर तो 12 वरांचेर वेता, दनपारां 3 वरांचेर वेता आनी ताका थोडे मानाय थंय उबे रावल्ले आसात. तांकांय तो आपल्या मळ्यान धाडटा आनी म्हणटा, हांव तुमकां फारीक करता. कितले तो कांय सांगना. आनी सांजेच्या 5 वरांचेर तो वेता आनी थोडे मानाय ताका थंय उबे रावलेले दिसता. तो म्हणटा, तुमी हांगा बेश्टे कित्याक उबे रावल्यात? ते म्हणटा, आमी बेश्टेच रावूंक ना पात्रांव, आमकां कोणेंच कामाक लावंक ना. तेन्ना तो म्हणटा, तुमी वचा म्हज्या मळ्यांत आनी काम करात. 6 वरांचेर काम सोंपलें. भाटकार मुकादमाक म्हणटा, निमाणे कोण आयलात तांकां धरून पयले कोण आयलात तांकां तूं मजुरी दी. ते निमाणो 5 वरांचेर आयले. तांणी काम केल्लें कितलें? 1 वर. तांकां 1 दिनार मेळ्ळो. 700 रुपया मेळ्ळे. उरल्यांकूय तितलेच मेळ्ळे. पूण ते पयले आयिल्ले आशेवन रावल्ले आमकां चड मेळटले देखून ते गुणगुणूंक लागले. हे आतांच आयल्यात, 1 तास हांणी काम केलां, आमी दीसभर त्रास घेतला, वतान काम केलां, तांकां आनी आमकां तुवें एक सारकें केलें ना. तेन्ना भाटकार म्हणटा, इश्टा, हांवें तुजेर अनीत करूंक ना. आमी कितें कबलात केल्ली? 1 दिनार मजुरी. वयमू तर तुजी गे आनी वच. हांवें दुसऱ्यांक म्हजे कुशेन दिलां तें तुका कित्याक पोटांत चापता? दोळो फुटलो म्हणजे कित्याक तुका नसाय जाता? आनी जेजू म्हणटा मागीर, पयलीं आसात ती निमाणी जातली, निमाणी आसात ती पयलीं जातली. ही वपार आमी आमच्या जिविताक लागू करुया. आमी अशींच उलयतात न्ही. चिंतुया, हे बाजिलिकेन म्हाका एक मनीस जाय काम करूंक. आनी दुसरी मनशां आसात, ती 20-30 वर्सां जावन हांगा काम करतात. तांकां जी मजुरी मेळटा तितलीच मजुरी नव्या मनशाक जर हांवें दिली, ती पयली आसली उलोवची ना, म्हाका म्हणची ना, फादर यू आर डुईंग इनजस्टीस टू अस. ती आज आयला आनी आमी इतलीं वर्सां जावन काम करता, आमकां आनी तांकां तुवें एक लेवलाचेर दवरूंक ना अशें म्हणना. आमी म्हणटलींच न्हय, कित्याक आमचें चिंतप मनशांचें, देवाचें चिंतप वेगळें. त्या वपारीचो खरो अर्थ कितें? कित्याक त्या भाटकारान 1 वर काम केल्ल्याक 1 दिनार कित्याक दिलो कित्याक ताका त्या दिसाचो दिसवाडो ना. ताची बायल भुरगीं उपाशी पडटलीं, कितें खातलीं? म्हयन्याचो पगार मेळटल्यांक पगार मेळटा, पूण दिसवाड्याक काम करतल्याक ताका सुटी ना.
ताका काम केला त्या दिसाचीच मजुरी मेळटा देखून त्या भाटकारान उदार मनान तांकां चड पयशे दिले. देव आमचे सवय हेंच करता. आमी देवा कडेन वाद घालूंक जायना. आमी सदां मिसाक येता, आमचे मदलीं थोडीं गायन करता, गायन मंडळ आसा, वाजोवपी आसात. चिंतुया आमी मरतो, सगळीं सर्गार गेलीं अशें चिंतुया. आनी वर्साक एकूच पावटी इगर्जेक वचपी आनी तोय बेबदो, तोय थंय सर्गार आसा आनी आमकां अजाप जावचें ना. अरे वो वर्साक एक पावटी येतालो, ताका आनी आमकां एकूच जागो मेळ्ळा अशें आमी चिंतूंक जाता ना. कित्याक ती देवाची खुशी. कोणाक सर्गीचें इनाम दिवंक जाय आनी कोणाक दिवं नये. देव फकत एक समान पळयना, देव उदार मनाचो. ह्या ओपारीचो संदेश कितें? आमी उदार मनाची जावया. दुसऱ्या सवे फकत कायदे घेवन आमी बसूं नाका. कायदे नेम जाय, पूण आमी कायद्याच्या पलतडी वचूंक जाय. उदार मनाची मनशां जावंक जाय. तर तसली आमी उदार काळजाची आनी मनाची मनशां जावं ह्या मिसा वेळार आमी मागुया.